नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरो भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेगवेगळे विशय आहात गोंयभर चलपी, पण एक गजाल जी आज सकाळीची बातमी आयली ती म्हळ्यार कोव्हॅक्सिनाच्या स्टेज 3 ट्रायला खातीर सरकारान परवानगी दिल्या. आणि आज आमचे बरोबर अशे मनीस आसात जे गोंया भितर कोव्हॅक्सिनाच्यो ट्रायल्स करतात, तांची एजन्सी ती सगळे गजाली मॉनिटर करता आणि कितें आसा ह्या एकूण वॅक्सिनाचो प्रवास आणि सद्याची परिस्थिती हाजेर आमी तांचे कडेन उलयतले. डॉक्टर धनंजय लाड. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. Let me start with asking you a very simple question. How are the trials going on in Goa? Yeah, so we finished the phase 2 trial successfully. There is no side effects of this vaccine. So 2 days back, DCGI, Drug Control General of India, gave us permission to conduct phase 3 trial. It's actually a grand success because phase 3 is like a last phase of the clinical trials. Once we finish this phase 3, then this vaccine will be available for the public. So now it's going on very smoothly, and we are happy to share that this vaccine is working with the people who are taking this vaccine in the clinical trials. They are also happy. Doctor, how were the stage 1 and stage 2 trials conducted? What was the sample size, and what is the initial data that is telling you? Yeah, initially we started the phase 1 at 376 subjects. Okay, and DCGI reviewed this data of the safety as well as immunogenicity, and based upon that they gave us a permission on 3rd of September to conduct the phase 2 trials. So we started the phase 2 trials and we finished 76 subjects in a phase 2, because initially we planned something 800 subjects in the phase 2, but the DCGI gave us a waiver and reduced the sample size, and we finished 376 subjects in the phase 2, and data is available with the DCGI now of the both doses, like first dose as well as booster dose of the 20 days. So now we are about to go start this phase 3 trial. How are the results of both these stages in terms of layman language? How would you explain the data and the results of first 2 stages? This vaccine is working very well. There are antibodies in the blood of the subjects. There is no side effects of these vaccines yet noted to all sites in India. Most important question, doctor, what is the sample size of phase 3? That's a good question. Normally phase 3 we are starting in the 5,000 to 6,000, but because of this urgency and to check the batch to batch consistency of this vaccine, because we have less time, so this phase 3 will be conducted on 28,500 subjects all over in India. It's the biggest sample size in the phase 3, and we are initiating more than 35 sites in India for this. One crucial question, when you talk about vaccine, what will this vaccine do? Is it a preventive vaccine or this is a treatment vaccine? It's not a treatment, it's a preventive. Means the subject or the healthy volunteers who is as of now is negative for RT-PCR and negative for antibodies, then only we have to give this vaccine to the subjects. And once we inject the first dose, then the body will react and there will be the antibodies in his blood. And then we will give the booster dose after 20 days for good number of antibodies. And then such type of subjects, once they have close contact in the coronavirus, then that they will not be affected by this virus, because antibodies will be already there. One important question, Doctor. If this is rolled out en masse, do you think we can inject this to the maximum population and they will be completely safe from coronavirus? Yeah, but sir, unless and until we finish this phase 3 with 28,500 subjects,
And unless and until we review the data of the 40 days of immunogenicity and safety, we can't market this vaccine. Correct. This Yeah. is a norm. Yes. Uh, so each person, if tomorrow stage 3 trials are successful, so each person will have to take 2 doses of this vaccine. Am I right? Am I right in understanding that? Yeah, exactly. Yes. Yeah. Uh, one major thing I'm asking you, not only because of Covaxin, but all other vaccines that we are talking about right now, because of the scale and size of India. If there is a rollout tomorrow of any vaccine, Covaxin or any vaccine, how much time do you think it will take for a vaccine to reach the desired number of masses? Yeah, sir. The main thing is who will be the eligible for taking this vaccine. Okay. Now there are some herd immunity in our community. Even in the last month, we did one serological survey in Kolhapur, where 18% people are affected with this coronavirus. Okay, means out of 40 lakh, 7.5 lakh people are already affected. Same on the same platform, we already submitted one application to health minister, our Goa health minister, to give us permission to start the serological survey in the Goa. And we already taken the approval from the ICMR also. So based on the herd immunity, these people will explode in the vaccinations. Means once this vaccine in the market, then at least 35% people will be affected by this coronavirus. This sample size will be less in that time. Means maximum 70 to 80 crore people need this vaccine, not all entire sample size. If we have to vaccinate 70 to 80 crores of Indians, how much time it will take for the vaccine to reach the desired number of people? So the main issue for this vaccination is the cold chain maintenance. Cold chain. So our government already started this procedure of the distribution. So in my opinion, this Covaxin or any vaccine will reach the market in the March or April in the 2021. And how much time it will take to vaccinate the entire population? You can say 3 to 4 months, sir. 3 to 4 months. So if we get the vaccine in say April, it will take another 4 months by the time the entire population is vaccinated. And as far as Covaxin is concerned, we need to first see who has already got COVID and who has not got COVID. So sero survey is equally important. Dr. Lad, thanks a lot. म्हाका दिसता very important inputs आशिल्ले आणि त्या एजन्सी कडच्यान जी एजन्सी गोंया भितर सुद्धा जी एजन्सी सद्याक टेस्टिंग करता, ट्रायल्स करता आणि तांचे रिझल्ट जे आसात ते म्हणटा तर व्हेरी एनकरेजिंग. 4 महिने सगळ्यांक वॅक्सिनेट करपा लागतले. आय थिंक दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. एंड दे आर सेइंग बाय एप्रिल वी कॅन एक्सपेक्ट अ वॅक्सीन इन द मार्केट. सो व्हेरी क्रुशल पॉइंट्स म्हाका दिसता. आणि अशी एजन्सी जी इंडिया भितर ट्रायल करता, गोंया भितर ट्रायल्स चालू आसात, तांचे मुखेली डॉक्टर धनंजय लाड आमचे कडेन उलयताले. हांव थंयच्यान मुखार वता. आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमकां जॉइन जाल्यात. लौकीक म्हाका दिसता आज कोल ब्लॉकाचेर मिटींग जाली, त्याच बरोबर बाकीच्योय घडामोडी आसात. व्हॉट इज द अपडेट? बरोबर. आज ती मिटींग आम्ही काल म्हटलेली ती कोल ब्लॉकाचेर मिटींग म्हणजे पीपीपी स्टिअरिंग कमिटीची मिटींग. तितून हो कोल ब्लॉकाचो विषय येयलो जे डोंगरी ताल टू फेज कोल प्रोजेक्ट फेज 2 आहा. फेज 2 का फेज 1 मध्य प्रदेशाक. तितून हो गोंयांक कोल ब्लॉक मेळ्ळा. आणि त्याच्यात जर मायंड डेव्हलपर एंड ऑपरेटर अपॉइंट करपाचेर फुडें कशें वचपाचें तेजेर मिटिंगेन डिस्कशन जालें. तेजे RFQ तयार करपा खातीर RFQ म्हणजे तो सुटेबल RFQ म्हणजे तो कोल मायनिंगाचो एक्सपिरियन्स तसो गोंया कडेन ना. सो तेच्या खातीर ती एजन्सी तेंच्यांनी एक्सायनो कॅपिटल सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड म्हणून आयज अपॉइंट केल्या. 2-3 एजन्सी फुडें येयल्ल्यो. ही कंपनी जेणे अपॉइंट केल्या की RFQ ड्राफ्ट करतली. तो RFQ जाल्या उपरांत मागीर तेजेर बिडिंग जावन मायंड डेव्हलपर एंड ऑपरेटर अपॉइंट निवडून काडटली हे. आणि ही जी कोल ब्लॉकाचे हांवें इंडस्ट्रीच्या थ्रू चलता IDC
सो एखादं म्हटलं 10 नोव्हेंबर पर्यंत सेवान म्हटल्यार आमी RFQ रिलीज करपाचे हे करतले म्हणून प्रयत्न करतले, टार्गेट ठेवन दवरला 10 नोव्हेंबर पर्यंत. तेजे उपरांत आनी एक गजाल सांगपाची म्हटल्यार ह्या मिटिंगेची जे IDCंतल्यान ह्यो सगल्यो गजाली जाता, IDC तो कोल ब्लॉक अलॉटमेंट आहा आनी IDCंतल्यान ह्यो सगल्यो गजाली जाता. जे चेअरमॅन जे IDCचे आसले ग्लेन टिकलो ते मिटिंगेक पावना हे. मागीर चवकशी केली चेअरमॅनूच कसो ना काय म्हणून मागीर कळ्ळें की IDCचो जो बोर्ड आसता तेजो टर्म 27 सप्टेंबराक सोंपलो, म्हणजे फाटले एक 25-26 दीस जाले IDC बोर्डा शिवाय आहा, तेजे बोर्डू ना, चेअरमॅनू ना. आनी मागीर चवकशी केल्या उपरांत कळ्ळें की थंय फायल खंय तरी तेंची भोंवता, म्हणजे अशी खबर आहा 27 सप्टेंबराक टर्म सोंपता, सो तेजे पयलीं प्रोसेस करपाक जाता. पण सदचे हेजे प्रमाण तेंचो तो प्रोसेस लेट जाला स्टार्ट, आनी 1 म्हयनो सुमार आतां IDC कडेन चेअरमॅनू ना आनी बोर्डू ना. आनी त्या खातीर चेअरमॅन तेजे पोझिशन नाशिल्ल्या कारणान ग्लेन टिकलो आयज ते मिटिंगेक पावले ना. तेजो फक्त MD येयल्लो, MD हो गव्हर्नमेंटाचो एपॉइंटेड आसता, तेका बोर्ड लागना. फक्त MD त्या मिटिंगेक पावलो. मागीर कळ्ळें खंयच्या तरी एके डिपार्टमेंटान फायल आडकोन पडल्या, म्हणजे जेचे नोटिफिकेशन सगळे बोर्ड रेडी आहा, पण नोटिफिकेशन इश्यू करपाचे तितले उरला, पण एके डिपार्टमेंटान ते उरला म्हणून. सो लौकिक व्हॉट यू आर टेलिंग अस की ATZची जमीन आम्ही इतली कोट्यांनी रुपया कंपन्याक फारीक करून परत घेतल्या. IDCच्या कोल ब्लॉकाचे डिसिजन चालू आसा सध्या, आणि IDCचो बोर्डच कॉन्स्टिट्यूट जालना 1 म्हयनो जालो, फायल भोंवत आसा. आणि आज जेन्ना कोल ब्लॉक खंयची कंपनीक दिवपाचो हाजेर मिटींग जाली तेन्ना IDCचो चेअरमॅन धरून कोणूच थंय उपस्थित रावपाक शकले ना, कारण बोर्डच कॉन्स्टिट्यूट जाल्लो ना. सो इज दॅट द सिच्युएशन राईट नाव ऑफ गोवास IDC? एंटायर बोर्ड थंय येवपाची तशी गरज नासली, पण ते मार्क जो मिटिंगेची नोटीस आहा ती मार्क केल्ले IDC चेअरमॅन, IDC MD येयले, कारण ते गव्हर्नमेंट ऑफिसर, तेका बोर्डाचे लागना. पण चेअरमॅन थंय इम्पॉर्टंट नासले, पण चेअरमॅनूक येवपाक तो येवंक शकना, कारण तेजो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट जाल्लो ना, चेअरमॅनूच ना तो सध्या, म्हणजे IDC विदाउट चेअरमॅन. दुसरी स्टोरी आहा ती प्रमोद कोलाची फाटी आमी एकदा स्टोरी ब्रेक केली की सुमार 208 कोटी एक म्हणजे MPTन जो कोल हँडलिंग जाता तेजेर एक सेस लायलो, तेका द गोवा रुरल इम्प्रुवमेंट अँड वेलफेअर सेस हो लायल्लो. तो तेजे 2014 सावन आतां पर्यंत 2014 कितें इम्प्लिमेंट केलो, तर 2014 सावन आतां पर्यंत 208 कोटी गोवा सरकाराक म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक ते येवपाक जाय. तितून एक 25 कंपन्यांनी आतां पर्यंत कोल हँडलिंग केला. तर बाकी सगळ्यो बारीक बारीक कंपनी मेजर आहा ती JSW आनी सेजाचो मेजर हे JSW एनर्जी, JSW स्टील, अदानी, BMM इस्पाट ह्यो मेजर कंपनी, आनी बाकीच्यो बारीक बारीक म्हणजे हँडल केला आनी तांकां तो सेस लागता. टोटल अमाउंट एक्युमुलेट करीत जाल्यार 208 कोटीचेर पावता. ह्या 25 कंपन्यांतले प्रमाण 5 जाणांनी आपल्याक जो सेस ज्यांनी फारीक करपाचो फक्त इन लॅक्स आहा फारीक केला, तो 5 कंपन्यांनी फुल फारीक केला, 12 कंपन्यांनी थोडो पे केला, मेजर वांटो दवरला, आणि 8 कंपनीच्यो 25 उरता तितून 1 रुपया फाटले 2014 सावन आतां मेरेन दिल्ले ना. सो तांकां नोटीस कंपनी खंयच्यो? ओके, हांव पॉयंट वायज वयता. तांकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान नोटीस काडून हियरिंगां स्टार्ट केली, तेंचे आतां रिटर्न रिप्लाय बी येता. सो कंपन्याची पयले 8 कंपन्यांचे सांगता. JSW स्टील हे 208 कोटीन JSW स्टीलाचे 156 crore आहा गोवा गव्हर्नमेंटाक येवपाचे, ड्यू आहा तेंचो सेस. JSW एनर्जीन 12 कोटी, सेजा 11 कोटी, BMM इस्पाट 10 कोटी, अदानी 7 कोटी, वेदांता 3 कोटी, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स 2.5 कोटी सुमार, श्रद्धा इस्पाट 1.25 कोटी सुमार, गुजरात NRE कॉर्पोरेशन 74 lakhs. ह्यो मागीर अमाउंट कमी जायत गेला फुडें. सो बेसिकली जर पळयलें जाल्यार सगळ्यात व्हडलो जो डिफॉल्टर आसा इज जिंदाल आनीक अदानी. अदानी सुद्दां आमी म्हणपाक शकना इतले, कारण फूल अमाउंट जो पेंडींग आहा 208 कोटीचो 75% अमाउंट हो JSWचो जाता. JSWची दुसरी एनर्जी 6% म्हणजे 81% सुमार JSWचो जाता. अदानीचो सुमार 3%च जाता. तेजे कोल हँडलिंग ताका जरी कॅपॅसिटी आसता. आय थिंक दॅट इज ऑल्सो बिकॉज MPDतली अदानीची जी बर्थ आसा मोस्टली नाव इट इज ऑपरेटेड बाय JSW. हय,
आणि गव्हर्मेंटान स्टार्ट केले जेन्ना हियरिंग म्हणजे तेंचे रिप्लायज येताले नोटीसेक रिटर्न रिप्लाय थोड्यांची ईमेल थोड्यांची ऑनलायन थोड्यांनी इनवर्ट केल्ले ते रिप्लाय हे पयलीं आमकां केन्ना सेज लावना आमी कित्याक हो करचो असो एकट्याचो रिप्लाय दुसरो म्हणटा आमी बार्जींतल्यान व्हरता आपूण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक कित्याक सेज भरूं एकटो म्हणटा आपूण रेल्वेन व्हरता आपूण जालें कितें रेल्वेक दितलो आपूण तुमच्या डिपार्टमेंटाक कित्याक सेज दिवं दुसरो म्हणटा आमचे कोविडाक लागून ऑफिस बंद आहा ते येतकूर तुमचे डॉक्युमेंटेशन कितें आहा ते आमी करता आमचे स्टाफ येना ऑफिसान असली वेगळी वेगळी कारणां एकटो म्हणटा आपूण कोर्टान वयतले डिसिजन चुकीचें आहा सेज लावपाचें एक दोन कंपनी कोर्टानूय गेल्या पण सुनावणी तेजी अजून स्टार्ट जावना पण 200 म्हणजे सगळे जर सॉर्टात केल्यार 208 कोटी गोवा गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट येवपाक जाय आणि गव्हर्मेंटान सेज लायल्लो 2014च्यान म्हणजे गव्हर्मेंटाक रायट आसता सेज लावपाक तशें चूक काय आसना भितर थोडे तेच चॅलेंज करपाक लागून तुमी लावपाकूच शकना सो एक गजाल हांव गोंयकाराक सांगपाक सोदतां जस्ट बाय दीस जेन्ना कोळशाचो इशू गोंयभर गाजता तेन्ना ही बारीक सेस लायला ह्या व्हडले व्हडले कंपन्यांच्या सरकारान जाल्यार तांणी 8 वर्सां कांय जाणांनी 1 रुपया सुद्दां भरलो ना 6 वर्सां 8 कंपन्यांनी 6 वर्सां 8 कंपन्यांनी 1 पैसो सुद्दां सेस भरलो ना आणि आज जेन्ना सरकार ताची रिकवरी प्रोसिडींग स्टार्ट करता तेन्ना हे लोक सरकाराक सांगता की तुमकां अधिकारच ना हेच ना तेच ना सो जो कोळसो गोंयच्या रस्त्यावेल्यान वता गोंयच्या भितरल्या रेल्वे ट्रॅकांतल्यान वता गोंयच्या न्हंयांच्या बार्जींतल्यान वता तो गेलो कायद्यांतली कुतां काडून आर्ग्युमेंट करून गोंय सरकाराकच 1 पैसो न दिवपा खातीर सध्या लढाई चल्ल्या सो जे लोक कोळशाच्या विरुद्ध आंदोलन करतात आणि ते जे बॅनर्स आसात ते जर पळयले आणि ह्या कंपन्यांचो हो एटिट्यूड जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता लोक पुरायपणान बरोबर आसात फाल्यां जर ह्या कोळशाची येरादारी दोबराद आणि तिब्राद जाली जाल्यार हे करतली कितें आणि गोंयचे जातली कितें हो म्हाका दिसता सगळ्यांत व्हडलो हे कारण एक इट्स व्हेरी गुड कारण हातूंतल्यान एक गजाल कळटा की ज्यो कंपनी कोळसो हाताळटात गोंया भितर त्यो गोंयाक आनी गोंय सरकाराक कितले महत्व दिता ते आज जो भंय लोक उलोवन दाखयतात की फाल्यां एक तर गोंय तुमी विकून उडयतले आणि दुसऱ्यो ह्यो ज्यो कंपनी आसात त्यो कंपनी गोंयाक किंमत सुद्दां दिवची नात वेल्यान लोकांची भलायकी बिगडटली आणि वाट लागतली म्हणून ताचो जर ट्रेलर पळोवपाक जाय जाल्यार हो ट्रेलर आणि म्हाका दिसता गोंय सरकारानय बी ह्या कंपन्यांक तेंको दिवचे पयलीं किंवा ह्या प्रोजेक्टाक तेंको दिवचे पयलीं जे कोळशा खातीर जातात हे पळोवचें की ज्या टायमार तुमी तांचे कडच्यान 200 कोटी वसूल करपाक शकनात तातूंतले कांय जाण कोर्टात वतात कांय जाण तुमकां तोंडार सांगता तुमकां अधिकारच ना म्हणून आणि भरत नात हो जेन्ना एटिट्यूड असता तेन्ना अशा प्रोजेक्टाक सपोर्ट करचे पयलीं गोंय सरकारानूय विचार करचो की आपूण कित्या भितर पांय घालता तो आणि तातूंतल्यान गोंयचे बरें जातलें काय गोंयचे घट्टण जातलें तें जनतेचो आवाज आयकुचो इतलेंच सांगपाक सोदता ते पिक्चर आमकां पळोवपाचें ना हो ट्रेलर पुरो जालो हे 200 कोटीच केन्ना येता ते पळोवया ते येतगीर मागीर ठरोवया पिक्चराचें कारण जर 200 कोटी वसूल करून घेवपाक जर गोंय सरकार सोदना इतल्या खातीर म्हणटा इतली वर्सां जो मेरेन मिडियान हो इशू घेतलो ना तो मेरेन गोंय सरकाराची ह्या टॅक्साची नदर सुद्दां नाशिल्ली मिडियान हो इशू घेतगीर गोंय सरकार वसुलीच्या कामाक लागलें वसुलीच्या कामाक लागतगीर कंपनी गोंय सरकाराचे आयकनात पळयात परिस्थिती आणि आज जर ह्या 200 कोटी जर हाडपाक शकनात फाल्यां दोबरात तिब्रात जातगीर कोण कोणाक किंमत दितलो हें सगळ्यांक खबर आहा सो लोकांचो आवाज आयकयात आणि हे जेन्ना जायना तेन्ना ते तुमच्यांनी कशें मॅनेज जातलें तें म्हाका तरी खबर ना हांव थंयच्यान मुखार वता महेश गाडी आमचो सिनियर रिपोर्टर आमचे बरोबर आहा महेश कितें आयची अपडेट म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टराची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आज व्हॉट इज द अपडेट प्रबल हेल्थ मिनिस्टरची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आज तांची मिटींग आसली सगळ्या दोतोरां वांगडा सो तेंच्यांनी आमकां सांगलां तें सांगता हांव होम आयसोलेशन आसा पळय प्रमोद ताका आनी MBBSचे थोडे जे स्टुडंट आसतले पळय ते बीन लोकांक कॉल करतले आणि होम आयसोलेशन जितले पेशंट रावल्यात घरान तांकां मॉनिटर करतले प्लस डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिस करतली आणि प्लस GMC करतली
सेकंड थिंग प्रमोद आणि एक म्हणजे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हे खूप लोकांच्या दिसपाक लागल्या परत. सो त्यांच्यानी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ऑलरेडी ट्रीटमेंट स्टार्ट केला. आता तर लायक 60 पेशंट तांकां मेळ्ळे, तांकां हार्टाची प्रॉब्लेम जाला आणि त्या खातीर तेंच्यांनी आतां पोस्ट कोविड क्लिनीक बाकीच्या जाग्यार स्टार्ट करपाचें थारायला. सो ऑलरेडी एक त्यांनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टार्ट केला. सेकंड थिंग प्रमोद दुसरो इश्यू आयलो तो टेस्टिंग आता टेस्टिंग कमी जाला म्हणून एक भाव आसा आणि आमी पयल्या फाटल्याच्यान बुलेटीन पळयला टेस्टिंग खूप कमी आसा आणि मागीर हेल्थ मिनिस्टरान मानले किंवा टेस्टिंग कमी जाला म्हणून. तो कितें म्हणटालो की प्रायव्हेट कंपनीचे टेस्टिंग पयलीं गव्हर्मेंटा कडेन करताले, तांकां आतां आमी टेस्ट करिना. प्रायव्हेट कंपनीजांक सांगला की तुम्ही प्रायव्हेट लॅबा वांगडा टायअप करा आणि त्यांच्या कडल्यान तुम्ही कितें टेस्टिंग करून घ्या, कित्याक गव्हर्मेंट प्रायव्हेट कंपन्यां खातीर आतां टेस्टिंग करचो ना. सेकंड थिंग तेंच्यांनी अशें थारायलां की 2000 ते 2500 कॅपॅसिटी आहा तितली आतां टेस्टिंग जातली आणि जे कोण क्रुशियल केसीस आसा तांची टेस्ट जातली. अख्ख्या गांवाची टेस्ट जावची ना, पूण जे कोण कॉन्टॅक्टान आयला खंयचे कोविड पॉझिटिव्ह पेशंट तांची टेस्टिंग जातली. सेकंड थिंग अशें म्हटलां की पॅन्डेमीक केन्ना काबार जातलो तें खबर ना, जो मेरेन वॅक्सिन येना तो मेरेन तरी कांय सांगूंक शकना. लोकांनी अजून काळजी घेवपाची, कित्याक आमी पयला की फाटल्या दिसांनी क्लबांनी बीन लोक गेल्यात. तो म्हणटा कितें की एटलिस्ट 50% लोकांनी 50%ूच लोकांनी जाता इतले वचपाचें, पण सगळ्यांनी गर्दी करची न्ही, मास्क वापरपाचो. आणि जे कोण क्लबांनी बीन वतात ते सगळे यंग पीपल्स, दे आर द मॅच्युअर्ड, तांकां खबर आसूंक जाय की मास्क कित्याक वापरूंक जाय, कित्याक पॅन्डेमीक अजून तरी सोंपोंक ना. दुसरें म्हणजे तेंच्यांनी अशें म्हटलां की कांय प्रॉमिनंट लोक आसा पळय टेस्टिंगेक येयनात, तेंच्या घरांत सपोज ते कित्याक टेस्टिंगेक येयनात तर तेंच्यांनी होम आयसोलेशन घेतलें की तेंच्या घराचेर स्टिकर मारता. सो स्टिकर मारल्या उपरांत ते म्हणटा की तो आमचेर एक स्टिग्मा आसा, सो म्हणून ते टेस्टिंगाकूय येयना. सो तेंच्यांनी अशें मागणी केल्या की लोकांनी फुडें येवन टेस्टिंग करपाचें म्हणून. दुसरें म्हणजे तेंच्यांनी आयज मेरेन 3500 किट्स लोकांक वाटल्यात आणि ते तालुका वायज डिस्ट्रिब्युशन करतात आणि गव्हर्मेंटा कडेन सुमार आतां 5384 किट्स अवेलेबल आसात. आनी एक बरोबर ताका क्वेश्चन केला की प्लाझ्मा ICMR हालींच अशें केलां की तेंच्यांनी अशें म्हटलां की प्लाझ्मा थेरपी थोड्या दिसांनी बंद करची पडटली. अजून इन्स्ट्रक्शन तशें येवंक ना, पूण हेल्थ मिनिस्टर कितें म्हणटा की जे गोंयांत आमी पळयत जाल्यार प्लाझ्माचो तांकां रिजल्ट बरो आसा. सो आउट ऑफ 70% पेशंट म्हणजे ऑलमोस्ट 186 पेशंटांक तेंच्यांनी प्लाझ्माचो रिजल्ट पयला तेंच्यांनी की ते इम्प्रूव जाल्ले. प्लाझ्मा प्लस रेमिडिवल प्लस ते स्टेरॉइड आसा पळय तांचे ते कॉम्बिनेशन करतात आणि तशी ट्रिटमेंट करतात. तो एक प्रोटोकॉल तेंच्यांनी आतां फॉलो करपाक स्टार्ट केल्लो आसा. आणि एक प्रमोद म्हणजे तेंच्यांनी म्हटलां जरी जीएमसी जरी फूल आसली की बाकीचे जे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आहा आणि कितें आतां मातशे आतां बेड्स खाली आसात, पूण पेशंट कमी जरी जाले तरी पॅन्डेमीक अजून काबार जावना. सो लोकांनी अजून काळजी घेवची. प्रमोद या थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान वता साश्टीक. सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो कितें आहा? तर सालसेट एरियन आयज 573 ऍक्टिव्ह केसीस आसतात. तर हेल्थ सेंटर वायज सांगचे म्हळ्यार मारगांव एंड फातोड्डा हांगा 256 केसीस आहा. बाली कुंकोलीस 53 केसीस, कांसावलीन 69, चिंचिनीस बरे आहा केसीस देंवत येयल्या सर आतां ओन्ली 14 केसीस आहा, 14 केस आहा. कुर्तोरीन 93 केसीस आहा, लोतोलीन 51 केसीस आणि नावेलीन 37 केसीस. ओवरऑल पयल्या सर सालसेतीन खूब केसीस देंवता सर. हे जाला उणी जाला. तर तशेंच सांगचे म्हळ्यार ज्यो न्यू केसीस काल मेळ्ळ्यात तांच्यो म्हळ्यार बेनावली 3 केसी मेळ्ळ्या, चिंचिनी 1 केस मेळ्ळ्या, कोलवा 4 केसी, कुंकोली 7 केसी मेळ्ळ्यात, कुर्तोली 4 केसी, दवोली 3 केसी, फातोड्डा 5 केसी मेळ्ळ्यात, गोगोड हाऊसिंग बोर्डान 1 केस, माजोड्डा 2 केसी मेळ्ळ्या, मारगांव 14 केसी, नावेली 1 केस, नुवें 2 केसी, राया 3 केसी, तेरावली 1 केस आणि वेर्ना 4 केसी. अश्यो 54 केसीस काल सालसेत एरियान मेळ्ळ्या. तर तशें सांगचें म्हळ्यार गोंयांत पडचो नाका हांचें एज्युकेशन सालसेतीन चालूच आसा. एक विलेजीन सर तांचें एज्युकेशन चालू आहा. ते लोकांक प्रेजेंटेशन दितात आणि लोकांक मागतात तांकां सपोर्ट करचो म्हूण. कित्याक ते म्हणटात आमकां गोंयांत पडचो नाका. तशेंच तांणी आयज निलेश काब्रालाय मागलां की सोलर एनर्जी पॅनल्स ते बसोवपाक जाय, ते बसोवचे म्हूण. ते म्हणटात लायटीक लागून खूब कोळसो जोडवयलो बरो, जरी तर आमी हे सोलर एनर्जी पॅनल्स हें केले जाल्यार आमकां खूब फायदो क्लायमेटीचे वाटेन आनी एनवायरमेंटाचे वाटेन. तर ही जाली सालसेताची अपडेट सर. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव बार्देजाक वता, पण ताजे पयलीं एक ल्हानसो आमी ब्रेक घेतात. रोखडेच परत येतात
1 मिनटा भितर खंयच वचनाकात, पळयत रावात ग्राउंड झिरो. विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. परत एक फावट येवकार. हांव बार्देजां वता. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, व्हेरी क्विकली कितें अपडेट बार्देजाची? प्रमोद, पयली कोविडाची अपडेट दिता. खूप आयज 50च्या भितर केसी आसात. भितर म्हापशान आयज फक्त 5 केसी मेळ्ळ्यात. मागीर कोलवाळ PSCच्या भितर 8 केसी मेळ्ळ्यात. शिवोलेंड 9 केसी मेळ्ळ्यात. कांदोलेन 18 केसी मेळ्ळ्यात आणि पर्वरीन 5 केसी मेळ्ळ्यात. म्हणून भितर आता म्हापशाचे खोर्ले 1 आसा, फेरा हालता 2 केसी आहा, करासवाड्या 1 आसा, पेड्यान 1 आसा. मागीर कोलवाळ PSCच्या भितर osnoda 1 आसा, थिवी 5 केसी आहा, पर मागीर पिर्णा 1 आसा आणि सेंट्रल जेलीन 1 आसा. शिवोलेंड 9 केसी आहा. भितर शिवोलेन 3 आसा, ओशाला 2 आसा, पार्रा 1 आसा, आसगांव 2 आसा आणि अंजुना 1 आसा. मागीर कांदोली आणि कलंगूट, सांगोळडा, सालिगांव ह्या वाटून 18 केसी आहात. पर्वरी भितर आयज 5 केसी आहात. हळदणाचे मेळोंक ना फिगर, पूण थंय बीन केसी मातशे सद्या कमीच आसा. दुसरो मुद्दो एक आसा की आयज बोडगेश्वर शेतकरी संघ यांच्यानी आणि गोवा फाउंडेशन, गोवा बचाव यांनी कामर खजन टेनंट असोसिएशन यांच्यानी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आता. आणि त्यांची जे NGPD ODP करपाक लायलो पणजेचो आनी म्हापशाचो करून तो म्हापशाचो त्यांच्यानी लँड यूज प्लान जो केला पळय तो त्यांचे हे कितें तो केला तो सारको ना. सारको म्हणजे डिवॉट आसा. कित्याक ते जे शेतकरी आहा त्यांचे 1300 शेतकऱ्यांची नांवांच भितरली तेंच्यांनी काडून उडयल्या. आणि काडून उडयल्या तेतून दुसरो गोवा फाउंडेशनाचो जो चीफ क्लाउड आल्वारीस तो म्हणटा NGPD रायटूच ना की तो असो प्लान करपाक लागून. आणि ते आता तेंच्यांनी आता कोर्टान वचपाचे आहा की जे हे चुकी जाल्या पळय ते चुकी त्यो तेंच्यांनी हे करच्यो म्हणून. ही असली बार्देशाची. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.